पळय खुबशे कंप्लेंट्स आशिल्ले बिलां सायना म्हणून त्या कारणा खातीर आमी स्टँडींग कमिटीन ते घेतिल्ले तेच बिला आयज आमचो चीफ ऑफिसर येवना कित्याक तेणी सीक लीव घातल्या कालसान येवना तो आमी तेजे कडेन एक्सप्लेनेशन मागपाक पावना जेन्ना तो येतलो तेन्ना आमी एक्सप्लेनेशन ही बिल केन्नाची म्हणून बिलां खूब एक एक वर्साची मायज सुद्दां आसात बिलां म्हाका एक्झॅक्टली सगळ्यो खबर ना पूण सगळ्यो लाखांनीच आसा न्हू नाही इतलें ते पेंडींग कित्याक दवरतले पयलीं सीओन आसतना क्लियर करपाचें जितले म्हाका खबर आतां फॉर एग्जांपल आयज तो सेक्युरिटीचे बिलांचे एक आमचें डिस्कशन जालें तितून सगळे एमीन बी सगळे सर्टिफाय केल्ले आसा पण तरी आसतना ते सायन जावना म्हणून तिणें म्हाका लेटर केला सो चीफ ऑफिसराक तेच विचारपाचें आशिल्लें पूण चीफ ऑफिसर ना सो त्या कारणा खातीर आमकां तेजें आन्सर मेळना जेन्ना तो येतलो आमी ताका प्री मान्सुनाची नाला डिसिल्डिंग ट्री कटींग म्युनिसिपलिटी कितली प्रिपेर्ड आहा तेजेर आयज डिस्कशन जालां आमच्या कशें आसा ते जे शॅडो कावन्सिलान जे हे घातिल्ले की ऑलरेडी कामां जाल्लीं आसा म्हणून ताका लागून आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले जेई की तेजेर इन्स्पेक्शन करचें म्हणून तर आमी ताका लागून टेंडर बी सगळें केलां चडशें काम ट्री कटींग नाला डिसिल्डिंग आमचे डिसिल्टींग ट्री कटिंगाचें सुद्दां आमी आतां 50,000 कोटेशना भितर ते करपाचें डिसिजन कोटेशन 49 तो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावन बी तो सोपो कलेक्शन करता लास्ट 2 मंथ्स तेणें आतां इलिगल सोपो कलेक्शन करता ताजेर तुमी कितें एक्शन घेतली ते आमी आतां सीओक विचारतले न्हू कित्याक तेज्या अंडरूच येता न्ही सो मेन ताका विचारतले तो कितें डीएमए ऑर्डर आमकां लेट आयल्या हय आयज कालूच येयना आनी आमची टीम ऑलरेडी आतां फॉर्म केल्या ना प्लास्टीक घालचें ना सनसेटाचेर आमी कितें केलां ते सकयल देंवत म्हणजे पत्रे आसता पळय ते कवर करता ते आमी सामक्यो ते प्रायोरिटी बेसिसाचेर करता पावस पडटी लिचेड फर्स्ट स्टार्ट जाता म्हणून तेजेर ना तेच मेन फूल कवर करपाचें काय ते सॉल्युशन ते आतां एमी सांगता म्हाका आतां पयरूच जॉईन जाला सो तेणी म्हाका एक 2 दिसाचो टायमींग मारला ताका सांगलां बेगीनच्या बेगीन जाता